बरें सर 17 months 19,000 power cuts झाले आणि majority of them were in Margaon. What exactly is and why Margaon's infrastructure is so backward? मारगांव इन्फ्रास्ट्रक्चर जे अंडरग्रावंड केबलिंग केलां ताका जवळ जवळ आतां 18-19 वर्सां जालीं आनी त्या खातीर खंय खंय रेक्टिफिकेशन करपा जाय परत जे स्टेशन्स आसा ती थंय अपग्रेड करपाक जाय आनी तें काम आतां चालू आसा अंदूच्या वर्सां आमी तें घेता आनी खंय खंय ज्यो गोश्टी कमी पडटा थंय सगळे पूर्णपणे लक्ष घालून थंय मुखार वचपाचें आसा आतां जे पळय मदीं लायट वता ताका कारणां खूब आसता ते एकूच कारण ना की ते फॉल्ट ऑफ पावर डिपार्टमेंट बाकीचो प्रॉब्लेम आसता ग्रीड प्रॉब्लेम आसता त्या सगळ्या जाग्याक मागीर हे ज्या कडेन पळय मेन लायन अंडरग्रावंड ना थंय मेजर प्रॉब्लेम आसता चुट्टां माड झाडां अशें पडटा त्या शिवाय पोल्स जर जुने आसा जाल्यार तेयी मोडटा त्या खातीर आनी वादळाक लागून कितलेशेच पोल्स जुने आशिल्ले ते मोडटा आनी त्या खातीर तो प्रॉब्लेम जाता हेल्मेट्स घेवपाचे आशिल्ले न्हू ऑर्डर ते चालू अजून जावना जावंक ना सर प्रियॉन मतदारसंघात रस्ते खणून दवरल्यात तशेंच आसा ते काल गोंयांत इट इज ऑल ओवर गोवा नॉट इन प्रियॉर ज्या कडेन अंडरग्रावंड केबलिंग काम चालू आसा थंय थंय रस्ते खोडून दवरल्या न्हय काम चालू आसा आतां ताचेर बॅन आसा आनी त्या खातीर आमकां काम करपाक मेळना 15 नोव्हेंबराक परत अंडरग्रावंड केबलिंग काम चालू जातलें कारण कलेक्टराचें जें नोटिफिकेशन आसा तें 15 नोव्हेंबराक अंडरग्रावंड केबलिंग किंवा अंडरग्रावंड म्हणजे एस्कावेशन जे रस्त्यार करता ते 15 नोव्हेंबरा पासून करता केन्ना कंप्लीट जातले सांगलें न्ही त्या नंतर जितलो पिरियड जाय त्या हेतूंत ते जातलो 15 नोव्हेंबर पर्यंत रस्ते अशेंच उरतले ताचे पॉटहोल्स काडटले रस्ते अशें उरतले ताचे पॉटहोल्स बाकी सगळे जे रस्ते आसा ते पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आफ्टर 15 नोव्हेंबर करपाक लागता थँक्यू